कावऱ्या खणीचेर आशिल्ले मीन परत मेजचे अशें कावऱ्याचे लोक मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात, मात मुख्यमंत्री आयकून घेना। मागणी मान्य केली ना जाल्यार तांचे कडेन आशिल्ले मिनाच्या येरादारी विशींचे पुरावे सुप्रीम कोर्टाक दितले अशी शिटकावणी कावरेच्या लोकांनी दिल्या। कावरेचे लोक काल मुख्यमंत्र्याक आनी खण संचालकाक मेळ्ळे, मात दोगांय कडल्यान तांकां जाय तशी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान लोक आनीक फुर्योज जाल्यात। आयज सांजे ते परत मुख्यमंत्र्याक मेळटले। कावऱ्या मीन येरादारी करतना गांवचे ट्रक लावंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ले कावरेचे लोक मंगळारा सकाळीं पणजे येवन खण संचालकाक मेळ्ळे। मिनाच्यो ट्रिपी खंयच्या ट्रकांक दिवप तें खण खातें पळयना। जो पावणेक माल घेता तो ट्रकांच्या कॉन्ट्रॅक्टराक नेमता। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पाळटात काय ना इतलेच खातें पळयता म्हूण खण संचालक प्रसन्नान कावरेकारांक जाप दिली। खणीर बेकायदेशीर मीन आसल्यार मात ती सगळी येणावळ सरकाराचे तिजोरेंत येतली म्हणपाचें उतरूय ताणें लोकांक दिलें। एस्टिमेटेड एक्सट्रॅक्टेड आयर्न ओर केल्लो आसा पळय ना, एस्टिमेट केल्लो आसा तो त्या प्रमाण नाच, कित्याक आमच्या वर्कर्सा प्रमाणे तें एक डंप असो आसा की जो आयर्न ओर पूण तेजेर उतल्यान रिजेक्शन घालून तो डंप म्हणून दाखोवन दिल्लो आसा। आमी डायरेक्टराक सांगलें की चल आमी आत्ता या, आमी तुमकां सांगता, आमी त्या गांवचे विलेजर्स आमी तुमकां दाखोवन दिता की बाबा पळय हांगा आयर्न ओर निलपोवन दवरलो आसा। तेन्ना डायरेक्टर म्हणटा की तुमी आमचे कडेन जें कितें हें आसा तें तुमी आमचे कडेन पावया, आमी करता, आपूण कन्सर्न मनशा हें करून आमी त्यो क्लॅरिफाय करून घेता। पूण तो पर्यंत आमचो जो ट्रान्सपोर्ट जो चालू आसा पळय न्हू तो बरोवन मेकळे जातले। आमकां एकूय आमच्या क्वेश्चनाचेर रायट आन्सर मेळना। इट इज नॉट पॉसिबल टू मिक्स dump or subgrade ore along with the auction ore, because every ton is measured on weigh bridges which are manned by the department's representative and representative of bidder and the previous leaseholder, as they have some rights over the consideration. आजपर्यंत ह्या डिपार्टमेंटान खंयचोच ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केल्लो ना आनी तो म्हाल व्हरपाची संपूर्ण जबाबदारी ती रिस्पेक्टीव बिडराची आसा। खण संचालकाकडच्यान जाय तशी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या कावरेकार वचून आल्तिनार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। कावरे खणींचेर गुड्डुलसांवां चल्ल्यांत म्हूण तांचो आरोप। पूण जेन्ना आमी सायट इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी ज्यो एक्चुअल इलिगॅलिटीज आमकां कळोवन चुकल्यो की थिंगा जो 2.73 ओर एक्सट्रॅक्टेड ओर आसा अशें डायरेक्टर ऑफ मायन्स म्हणटा, तो एक्झॅक्ट क्वॉन्टिटी ना पूण आसा थंय मोर दॅन दॅट। सीएम म्हणटा कितें बरें आसा म्हणटा तो 2.73 आज तो आपूण ऑप्शन करतलो, पूण तेजे भायर जर उरता तो गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी न्हू गो म्हणटा। ते म्हणटा आपूण पळयता, आमकां जे डायरेक्टरान सांगलें पळय न्हू ते आमकां सारकें सॅटिस्फॅक्टरी आमकां तो आन्सर दिवपाक शकलो ना, आमी तेजेर सॅटिस्फाय ना। आनी आतां सीएम जेन्ना आमी सीएमा कडेन उलोवपाक गेले तेन्ना सीएम टॉपीक डायवर्ट करपाक पळयता। रिमेजरमेंट डिमांड केला पूण आमचो सीएम सांगता की ते रिमेजरमेंट करपाची गरज ना, जसो ओर वयतलो पळय न्हू तसो आपूण नोट करतलो आनी जो उरता तो आपल्या ताब्यान घेतलो। सीएम जर आमचें कांय आयकून घेना जाल्यार हें जें कितें आमचें आसा पळय न्हू जावं हे फायंडिंग्स जें आसा तें सुप्रीम कोर्टाक पावयतले। आतां सीएम एग्री जाता, तो म्हणटा तुमचे ट्रकय घेवया, तुमकां एम्प्लॉयमेंट दिवया, प्लस तुमचे गांवचे जें कितें डेव्हलपमेंट आसा तेंय बी करया, पूण हेजेर कांय उलोवपाक रेडी ना। मात मुख्यमंत्र्याच्या जापेन ते सातिस्वेद जाले ना। स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी। मयेचेर सरकारी विधेयक पास जावचें म्हूण आतां राज्यपालाचेर समाजीक दबाव येवंक लागला। सरकारान पास केल्लें बील मान्य करचें अशें मये भूविमोचन नागरीक समितीन राज्यपाला कडेन मागला। समितीचे फुडारी आनी स्वतंत्र सैनिकांचे मेळून शिष्टमंडळ बुधवारा राज्यपालाक राजभवनार मेळ्ळे। कायद्यान जें सारकें तें आपूण करतलो अशें उतर राज्यपालान दिलां आनी राज्यपालाचो सूर सकारात्मक दिसता अशें समिती म्हणटा। पर्रीकार सरकारान फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स ग्रांट ऑफ लँड बील पास केल्लें। हालींच हें विधेयक राज्यपालाच्या मान्यताये खातीर धाडलां। भारत पोर्तुगाला मदीं 1974तले कबलातीचे फाटभुंयेर गोंय सरकार पोर्तुगालाची मालमत्ता ताब्यात घेवपी हें विधेयक एकतर्फी पास करूंक शकना असो आर्ग्युमेंट कांय जाण घालतात। हे फाटभुंयेर हें विधेयक राज्यपाल पास करतलो काय राष्ट्रपतीक धाडटलो हाचेर सध्या उलट सुलट चर्चा सुरू जाल्या म्हूण मये समितीचे लोक आनी स्वातंत्र्य सैनीक राज्यपालाक मेळ्ळे। राज्यपाला कडेन आयज आमची चर्चा जाल्लेली आसा आनी राज्यपालांनी आमकां एक पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिल्लो आसा। जें आपल्या पर्यंत जें कितें जाता आनी जें घटनेन बसता
त्या अनुसार आपण काम करता आणि मयेकारांक न्याय दिवपाचें काम जें आसा हें काम आपणा कडसून जातलें अशें तेंच्यांनी आज आमकां उतार दिल्लेलें आसा. आपल्याक भारतीय घटना आनीक जें कितें कायदेशीर बाजू आसा ते भितर ताच्या भितर आपूण योग्य तो निर्णय घेतलो. समज आपल्याक दिसलें की हातूंत कितें आनी कितें करूं आपूण विचारतलो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. दाबोळी विमानतळाचो रनवे सारको करपा खातीर फुडल्या पर्यटन सिजनांत विमानतळ फकत 8 वरां खातीर उक्तो दवरपाचो निर्णय नौदळान घेतला. सप्टेंबर ते फेब्रुवारी मेरेन हें काम चलतलें. ताका लागून गोंयच्या पुराय पर्यटन सिजनाचेर वायट परिणाम जावंक शकता. विमानतळ 12 ते 14 वरां चालू दवरूंक मेकळीक दिवची अशें आतां विमानतळ प्राधिकरणान नौदळाक बरयलां. मात अजून नौदळाची जाप येवंक ना. So we are requested, instead of 8 hours, we requested the naval authorities to increase to 12 to 14 hours. Now we are waiting the reply from the naval authorities. Naval authority, we have discussed these issues, but the runway recarpeting work cannot be carried out during the monsoon period. It can be done only good sunlight period only. So coming 5.5 months we cannot able to, like Navy cannot able to carry out any runway carpeting work. AirAsia already approached our headquarters to have the old terminal building for their hub operation. Of the building will be, if the parallel taxi track has been constructed, then we will be demolishing the half of the building. Like domestic section will be demolished, international will be given to the AirAsia operation. If it is okay, then the BCS will give the clearance. Another 1 or 2 months, the car parking will be put in for operation. There is new airlines are trying to come, like Air Costa, AirAsia are planning to operate at Goa Airport. Coming days will have the more operations, and tourist visa and arrival facility also will be introduced. It will attract more chartered flights and passengers towards Goa. This coming season will have the good passenger movements. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.